आम्ही असं पाटो हांगासर पाटोच्या पुलार जो मेन रोड पणजे शहरान येता त्या रस्त्याचेर आमी आसा. तुम्ही पळोवंक शकता म्हज्या फाटसून लोकांनी प्लेट्स काम चालू आसलें. जशें थळाव्यांनी सांगले त्या पद्दतीन काल रातभर हे लोखंडीची प्लेट्स घालपाचें काम चालू आसलें, जे अर्धवट दवरून कामगार गेल्लेले आसा. त्याचा त्रास आयज सकाळी सगळ्या लोकांक जाता. हो एक मेन रोड जावन आसा पणजे शहरान येवपी. जायते लोक ह्या रस्त्यातून कामाक येता, थोडे स्कुलाक वयता, थोडे पणजेकार आसतले, ट्युरिस्ट आसतले जे ह्या हो रस्त्याचो वापर करता. तर ह्या रस्त्याचेर ही परिस्थिती आसा. ह्या परिस्थितीक लागून अपघात जावपाची शक्यता आसा. कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर, कन्सर्न वर्कर त्यांनी दखल घेवन हे काम बेगीन पुराय करपाची गरज आसा. ट्राफीक पोलीस सद्या हांगासर आसा. ट्राफीक पोलीस ट्राफीक मॅनेज करपाक आसा. ब्लॉक व्हडलो जाल्लो आसा. हांगासर पणजे शहरान येवपी सगळे लोक आसतले किंवा थळावे आसतले, कामाधंद्यान येवपी लोक आसतले, तांकां एक सुचोवणी आहा की ह्या पाट्याच्या रस्त्यासून तुमी ट्रॅव्हल करतना सांबाळून करात. हांगासर लोखंडीचे प्लेट्स ज्यो घातल्या त्यो प्लेट्स सारक्यो घातलेल्यो ना. त्यो चलय जाल्यार उखलता, कितले आवाज करता हे तुमी स्वता पळयलां आसतलें, स्वता तुमी आयकलां आसतलें. सो हांगासून ट्रॅव्हल करतना सेफली ट्रॅव्हल करात आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान कामाची दखल घेवन बेगिनात बेगीन हे काम पुराय करून लोकांची सेफ्टी करप ही एक विनवणी आसा. अशा प्रकारचे अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. ते पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.